मुझा देवा तू सर्वोरो रस्तार मुझो धनी करो सगळ्या काळजा मोगू तुझो हावे सदा करूंक फावो मोगाळ देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता मोगाळ देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता कितलो मोग मोजो केलाय म्हाका रस्तोय म्हाका पोरसोय हयेक मोजो आप्रासोस्रोय यें तोंडांतो येदोराकलोय मोगाळ देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता मोगाळ देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता स्वादीक सक्रामेंतांतल्या आमच्या इश्टा मोगाळ सोमया जेसू ह्या सकाळच्या वेळा तुजे समोर आमी जमल्या तुका आराधन करच्याक तुजी स्तुती करच्याक तुजी महिमा वाखणच्याक तू आमच्या जिविताचो आसरो आनी बरवसो म्हणून मांडून घेवच्याक आमी हांगासर आयल्या मोगाळा जेसू ह्या सकाळच्या वेळा म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजें जिवीत तुजे थंय हांव समर्पिता आनी तुजे तावन मेळची ती दैवीक कृपा तुजे तावन मेळचो तो दैवीक मोग तुजे तावन मेळचें तें दैवीक बरेंपण तुजे तावन मेळचो तो खरो संतोष म्हज्या जिवितांत आपणावंक हांव आशेतां तुजे थंय म्हजो विश्वास तूं जावन आसाय म्हजो आसरो म्हज्या भद्रतेचें खोटें तूं म्हजो जीव वांटोवचें खोटें म्हणून वळखून घेवन तुका हांव साश्टांग नमस्कार करता आनी वंदिता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान तुका म्हजो देव आनी सडवंदार म्हणून वळखून घेवन नमस्कार आनी आराधन करता मोगाळा जेसू जशें एक वाल दाखवाली थंय एक सावन ह्या तेस्ट फळ दिता तशें म्हजें जिवीत तुजें थंय एक कर्ण तुजे थावन मेळचें दैवीक फळ
म्हज्या जिवितांत जोडूंक हांव आशेतां. भरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमी तुजे थंय आमचो बरवसो दवरन आमच्या जिवितांत हो बरवसो रुता करन भरवशान धाकट्या मेठांनी म्हजें जिवीत फुडें सोमकोंक हांव आशेतां. तुज्या आदारान म्हजें जिवीत, तुज्या आदारान म्हजो संतोश, तुज्या आदारान म्हजें कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडूंक हांव आशेतां आनी खोशी व्हरतां. देखून मोगाळा जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार तुका साश्टांग नमस्कार करता आनी तुका वाकणटा आनी म्हणटा अर्गा आनी होगळाप तुका सोमया जेजू. 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 स्तुती तुका सोमया जेजू. स्तुती तुका सोमया जेजू. महिमा तुका सोमया जेजू. महिमा तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. हर्षितांव तुका सोमया जेजू. हर्षितांव तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. सर्व आमी बसया सोम्या करसया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या नमो नमो सडवंदरा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. हें गीत पयलें हांव गायतां आनी म्हजे उपरांत तुमी गावचें. हर एक चरण हांव पयलें गायतां आनी तुमी गावचें. गायता आसतना एक तर आमी जायते पटी म्हळां मोगच्यो न्हू. आमकां जायत्यांक काळजा मनांत उडास आसा. कोणाक येता तांणी दोळे दामचे आनी सोम्याचो अणभव काळजा मनांनी दवरूंक प्रयत्न करचो. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सांगात कव्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. परत सांगात कव्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. परत गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला. उंड्या रुपार येवन तूं आमचें काण जाता. आमच्या मोगान भरून तुकाच तूं समर्पिताय. नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत
तांकाराच्या नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेंता तांकाराच्या जिनियेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तावन बुजवून आशेवणांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझ्या कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये जिनियेचे सुख दुख जिनियेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तावन बुजवून तुझे तावन बुजवून आशेवणांगा रावल्या ये जेजू ये आमच्या काळजांत ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझ्या कृपेचे देणे तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन आमचे हात सोम्या गुबार गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता त्या रुपार लिपोवन आसा उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदरा नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेंता तांकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोवन आसा उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदरा नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेंतांत आमकां मेळच्या राखच्या सक्रामेंता तांकाराच्या लागी सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसा तुझे संगी रावून विसरताव जिनिये गोडसा संतोषाताव आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श लागीं सरया सोम्या लागीं सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाण सोम्या संगी रावून विसरया जिने कोडसा तुझे संगी रावून विसरताव जिने गोडसाण संतोष बरी जावया आमी संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन सोम्याच्या मोगाक साक्षी जावया साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार आसा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेंता तांकाराच्या Alleluia, 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 Alleluia. Gavia? Alleluia, 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 Alleluia. Namo Jesu Christa. Namo नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेंता तांकाराच्या मुगोशिनो आमी जावन आसाव बरवश्याची यात्रिका सोम्याक राखोन रावची यात्रिका सोम्याचो मोग करची यात्रिका सोम्याच्या स्पर्शान गुण जावच्याक राखची यात्रिका
पवित्र पुस्तकांत सोम्याक रातची यात्रिकां कितलीं आमकां पळोवंक मेळटात. पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावन सोम्याचेर बरवसो दवरून रातची यात्रिकां आमकां पळोवंक मेळटात. नव्या सोल्ल्याक गेल्यार सोम्यान अजापां केल्लीं व्यक्ती कितलीं आसात. सोम्याच्या आंग वस्त्राक आपडल्यार पुरो हांव बरीं जातलीं, हांव बरो जातलो. आमी खालचें वासाप आमी पळयलें. सोमी थंयसर येता आसतना रस्त्या देगेन ताची सावळी पडच्याक, ताचें आंग वस्त्र आपडच्याक लोक ताका उरडतालो. ताचे भोंवती लोक जमो जाल्लो. परवशाची यात्रिकां सोम्याक मेळच्याक आमी कांय उण्यांनी आमी तांचे बरीच सोम्याक बरवशाची यात्रिकां सोम्याक बेडच्याक तयार आसां. आज पवी सभा जागतीक पिडेस्तांचो दिवस आचरण करता. आज कोणाचें फेस्त? कोणाचें फेस्त सगळ्यांक वता आमकां. कोणाचें फेस्त? लूर्द मायाचें फेस्त. कितलीं जाणां म्हणी गेल्यात की लूर्द सायबिणी थंयसर पळोवंक? थोडीं जाणां म्हणी गेल्या जावं पुरो. ओके, थंयसर तुमी पळयतात व्हीलचेरार कितलो लोक येता देवाचें दर्शन बगच्याक, देवा तावणी पिडा शिडा गूण करच्याक. आनी ह्या मडिफांत बरवशान थोडी व्यक्ती कितले पोवटी हांव थंयसर गेल्लो व्हीलचेरार, फस्ट व्हीलचेरार येतात आनी मुर्येम्याक थंयसर लोक हारी हारीनी आपण व्हरतात आनी जायतीं जाणां गूण जातात. देखून हो दीस तो पिडेस्तांचो जुबले म्हणून पवित्र सभेन आज प्रकट केला. देखून आज आमी विशेष रितीन पिडेस्तां पासत आमी मागया, जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या पापयाची काकुळट कर, बरवशाची उतरां त्या कुरड्याची. तो कोडकार तुवें गूण केल्यार म्हाका, तुवें आपडल्यार म्हाका बरें करूंक जाता. बरवशाची उतरां जेजू गूण करूंक शकता म्हणलो एक बरवसो मोगाच्या भावनान भयणीनो पवित्र पुस्तकांत हर एक कडेन झळकता, हर एक कडेन झळकता. आमी बरवशाची यात्रिकां तोंड दामपुणून त्या जेरिकोंत बसलेल्या या जेरुजलेमाच्या रस्त्यार बसलेल्या त्या पिडेस्ताक लोकांनी थांबयलें. पूण तो आनीकी व्हडल्यान उलो मारता आनी म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. आनी हो आवाज हे ह्या व्हडा जम्या मदें ताका आयकलो, जेजूक आयकलो. ताका हांगा आपोवन हाडा, आमी तुका कितें करी जाय म्हणून आश येताय. लॉर्ड लेट मी सी, म्हाका पळोवचें बरी कर. एकच उतर, एकच शब्द मोगाच्या भावनान बेनिनो ह्या शब्दाच्या फाटल्यान गुड्या येदो बरवसो देव म्हाका गूण करूंक शकता. आनी तक्षणचो गूण जालो. सोम्यान ताका दिश्ट दिली. पळया कसलो एक बरवसो. देखून सांग पावला सांगता बरवसो आमकां निराशी करिना. आनी तुमी मोगाच्या भावनान बेनिनो आमी मोगाच्या भावनान बेनिनो बरवशाची यात्रिकां ह्या सोम्याच्या मुखार आमी सरपडल्या. तो आमची काळजां आपडोवंक शकता, तो आमची काळजां आपडोवंक शकता. सामुएलाच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा मनीस पळयता भायली सोबाय भायलें, पूण देव पळयता काळजाची सोबाय, देव पळयता अंतस्कर. देखून आमी बरवशान आमचें काळीज सोम्याक समर्पूंक जाय. सोम्याचेर अखंड विश्वास बरेपणाचो वाळोस आमचे थंय वाळशें करता. तर मोगाच्या भावनान बेनिनो पवित्र पुस्तकांतलें एक गडीत आमी आयकोवया. उबी रावया, देवाचें उतर आमी आयकोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हाचे उपरांत एक परब आसली आनी जेजू जेरुजालेमाक गेलो. जेरुजालेमांत बकऱ्यांच्या धारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेन बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुरडे, थोंटे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय आसलो जायतो काळ असले गतींत आसलो म्हणून जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना. हांव देंवोंक येतना आनी एकलो म्हज्या की पयलो देंवता.
जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूळ घेवन चलतस रावलो. देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगचेनो विश्वास बरवसो मनशा जिवितांत एक महान संगत. महान संगत मनशा जिवितांत कितलेंय आसून बरवसो होगडायल्यार खंडीत जावन मनीस नासाक वेता. ऑनलायनार मस्तू विक्षण करतात पूण जाल्यार एक ल्हानशें घडीत कालच म्हज्या एका फिडगजेंत चल्लें. 38 वर्सांचो 30 आनी 8 वर्सांचो सोबीत पुडपुडीत तरणाटो काल गळपास घेवन अंतरलो. हांव बेजमेंत करनासुल्लो तितल्या तेन्ना तक्षण ते फोन आयलें फादर हो एक व्यक्ती अंतरला गळपास घेतला काल हें करचें. नळे काण्ण आनी प्रातांनी पळयलें बागील फोडलें ना. हांव बेजमेंत तेत्त कुशीन वचोंक आसलें गेलो. मागीर पुलिसांक राखलो. आमी राखल्या मस्सन वाड्या घरा हाडल्या. पुलीस आयल्या उपरांत थंयसर पुलिसांनी बागील उक्तें केलें आनी ताणें एक डेथ नोट बरयल्लो. ह्यो डेथ नोटू हांवें पुलिसां मुखार वाचलो. वाचता आसतना म्हजें काळीज नीज जावन सांगता म्हजें काळीज कुडकें जाल्लें बरें बगलें. कित्याक तें एक बारीक मोगाळ कुटां. बापूय आवय व्हडलो भाव व्हडलीं एक मंथनाची मनशांनी पूण सादी मनशां पूण तांचो भावार्थ एक विशेश कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या सुरवेर तावन तांच्या व्हडली मांयक हांव कुमगार व्हरून येतालो आनी बारीक सादी मनशां. ती आवय गेल्ले कुडले हांव म्हज्या कलें स्टॉल घालनंत गेल्लो हांव थंयसर कित्याक म्हळ्यार बेजमेंत आनीक एक 8 घरां आसलीं. म्हाका पटलून धरून ती रडली आनी रडता आसतना म्हाकाच म्हजोच एक मनीस एक गेल्ले बरी म्हाका बगलें. एक निराशा तिच्या तोंडार जळकताली कित्याक तांचें सगळें कुटाम चलोवचोच व्यक्ती तो धाकटो पूत पूण सगळें कुटाम चलयतालो. सगळें लेखपाक तो सांबाळतालो. घराची हर एक रितीचें सगळें ताच्याच हातांत आसलें. तो आवय बापायक एक भद्र आसलो जावन आसलो. फादर आमी तो चिंतलें आमकां सगळ्यांक तो सांबाळतालो आज तोच जालो. ताचें 4 पेजीचें लेटर वाचता आसतना हांव चलवलो. ताणें बरयलें हांव चलवलो हांव थकलो. फाटल्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत 38 वर्सांत हांव बगोन आतले कश्ट मोतीचें टेन्शन फाटल्या 5.5 म्हयन्यांत हांवें बगलें. पप्पा मम्मी भाये दट्टू म्हाका बक्षिया. हांव म्हजें जिवीत आखेर करतां. ह्या व्यक्तीन मस्तू इल्लेशे पयशे कश्टांनी जमयल्ले. हे पयशे कशेगी आनी होगडायले कोणाच्या इकपतेन. पूण जावं मोगाचें न्हू पूण त्या व्यक्तीची एक निराशा एका वयर इतली बरवसो तो कितलो सकल आयलो म्हूण सांगल्यार निमाणो ताचो जिवीतच एंड करता. हाच्या सुवार्थेन आमकां आनी एक घडीत पळोवंक मेळटा. 38 वर्सांत हांव कश्टाचो मनीस. 38 वर्सां नॉट अ स्मॉल टायम. पूण हर एक फावटी उदक घालता आसतना देवांक तो प्रयत्न करता. ताच्या जिवितांत सगळें आसलें नातल्लें पूण बरवसो बळादीक आसलो. एक दीस ह्या हालच्या उदकांत हांव देंवतलो आनी संप्रदाया प्रमाणे हांव गूण जातलो म्हणून ताणें चिंतलें. पूण हर एक फावटी थंयसर येता आसतना ताच्याकी पयलें ताच्याकी हुशार आसलो देंवतालो आनी ह्या मडीफात ताका गूण जावंक जायनातलें. पूण मोगाच्या भावणान भयणीनो ह्या फावटी थिंग्स चेंज्ड फॉर लायफ. सगळे जिवितांत सगळी गुंडी मोगाच्या भावणान भयणीनो एकाच खिणान येता. तूं गूण जावंक अशें येताय गूण जावन अशें येताय. तक्षणच तो सोमीत हांकां सांगता उठ घे तुजें हातून चल घरा. उठता चलता पळयाक एक ट्रेमेंडस एक अद्भुत मोगाच्या भावणान भयणीनो बदलावण
मनशाच्या जिवितांतलो बरवसो मनशाक निराशी करिना. विक्टर फ्रँकल तुम्ही आयकलां जावं पुरो. ताणें एक बूक बरयला मिनींग फॉर लायफ म्हणून, मनशा जिविताचो अर्थ. ह्या व्यक्तीक गॅस चेंबरांत घालून हिटलरान जिवीशी मारूंक प्रयत्न केल्लें आनी जायतीं वर्सां ह्या काळोखाच्या कुडांत आसुल्लो आनी ताच्या सांगात आसले सक्कडी मोर्न पावुल्लें. पूण विक्टर फ्रँकल हो एक मानसशास्त्रज्ञ भायर येता, जिवंत उरता आनी तो म्हणटात हांव देवाचेर विश्वासून आसुल्लो आनी एक दिसा तो म्हाका भायर काडटलो म्हणलो बरवसो आसुल्लो, देखून आज हांव जिवंत आसा. खेदाळा तुज्या जिविताक तूं अर्थ दिताय, वेन यू गिव अ मिनींग फॉर लायफ, त्या दाळा तूं जिवंत आसताय. यू हॅव अ तें रिजन टू लिव म्हूण सांगतात. तूं जियोंक एक तुका एक कारण आसता. तुज्या जिविताक तूं केदाळा अर्थ दिताय, त्या दाळा तुका जियोंक एक अर्थ आसता, एक रिजन आसता. परचे परसू तुमी जाण आसात टनला भितर लगभग एक 15-20 जण शिरकल्ले आनी हे मस्त वेळ त्या टनलांत आसले. पूण तांतले एकल्याची इंटरव्यू तुमी आयकल्यार जावं पुरो. खंडी जावन आमकां भायर काडटले म्हणलें आमी जाणा आसल्या, देखून आमकां खाण पिवण कांय नासल्यारी आमी खंडी जावन भायर येतले म्हणलो बरवसो आमकां आसुल्लो, देखून आमी भायर आयल्या. मनशा जिवितांत बरवसो गरजेचो आनी हो बरवसो देव दिता. देखून आमी म्हणूंक जाय विश्वास सोम्या म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो सोम्या तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. पवित्र पुस्तकांत पळयात दावीद राय 5 फातर घेवन येता आनी थंयसर व्हड गोलियात तो म्हणटा कळ्ळें सुण्याक मारूंक आयला गी. पूण दावीद कितें म्हणटा, तूं आयलाय बारशी घेवन, तूं आयलाय व्हड व्हड हें झुजाचीं हातेरां घेवन, पूण हांव आयलां सर्वेस्पराच्या नांवान. हांव आयलां सर्वेस्पराच्या नांवान आनी आज तो सर्वेस्पर तुजें मांस अंतराळाच्या सुकण्याक खावंक दितलो म्हणून सांगून सोडता मार. पळया जिवितांत विश्वास देवाचेर तो मनशाक निराश करिना. तर सोम्याक आमी उब्बो मारया, उलो मारया आनी म्हणया सोम्या म्हजो विश्वास तुजे थंय, तुजो मोग भरपूर रितीन म्हज्या जिवितांत म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. सगळ्यांक सांगाता गावया. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे सांगात हांव चलता, तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र, तुजो वैभव कोणाटा पी.
तुझो मोग सौम्या रुचिकाम्र तुझो वैभव कोणाटापी विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सौम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सौम्या म्हजेत तुझो मोग सौम्या हांव नियाळता तुझी काकुता वाशेता सांगाता तुझो मोग सौम्या हांव नियाळता तुझी काकुता वाशेता विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सौम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सौम्या म्हजेत तुझे विन्ना कोण म्हाका आसरो तुझे विन्ना का म्हाका दुसरो तुझे विन्ना कोण म्हाका आसरो तुझे विन्ना का म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेत तुझो मोग सौम्या म्हजेत 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 तुझो मोग सौम्या म्हजेत तुझो मोग सौम्या म्हजेत कीर्तनाची उतरां सुमया तुझ्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेवन आसा तुझ्या विश्वासी मोगाचेर हांव पातयेवन आसा कीर्तन 40:7 म्हणटा सोम्याचेर विश्वास दवर आनी तो तुझ्या काळजाची आशा थांबयता तो तुझ्या काळजाची आशा थांबयता देखून सोम्याचेर विश्वास दवरतलो मनीस कितलो भागी तो आनी ताचें घराणें नंदन जातलें तो आनी ताचें घराणें नंदन जातलें संभावलाची उतरां धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत मोगाच्या भावनार बेनिनो सोम्याचेर विश्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें सोम्याचेर अखंड विश्वास मोगाच्या भावना आनी बेनिनो आमच्या जिविताचो बरवसो आमच्या जिविताचो बरवसो मनीस कितलो सलवल्यारी देवाचेर अखंड भावार्थ तो त्या कश्टांतान वयर येसो करता त्या कश्टांतान वयर येसो करता कित्याक पवित्र पुस्तकांत एकच एक उतर देव आपल्या बासोवण्याक विश्वासी देव आपल्या बासोवण्याक विश्वासी त्याने आमच्या जिवितांत जायत्यो बासोवण्यो केल्यात पवित्र पुस्तकांत मोगाच्या भावना बेनिनो हर एका पानाचेर ही बासोवणी आमकां पळोवंक मेळटा ही बासोवणी आमकां राखच्याक ही बसोवणी आमकां सांबाळच्याक ही बसोवणी आमकां धैर्य दिवच्याक ही बसोवणी आमकां ग्रेस करच्याक ही बसोवणी आमकां फळां बरीत करच्याक ही बसोवणी आमकां बरें काम दिवच्याक हे बसोवणी आमकां वायटांतावन राखच्याक पवित्र पुस्तकांत पळया मोगाच्या भावनार बेनिनो सोम्याच्यो हर एक बसोवण्यो सोम्याची हर एक घडितां आमच्या जिवितांत खरी बसोवणी
आणि सोमी आपली बसवणी जारी करूंक गळाई करीत पूण जारी करनासतना रावचो ना. कित्याक इजाया प्रवाच्या पुस्तकांतले 51 अध्यायांतली उतरां. सोशे मोळबातावन बर्फ आनी पावस पडटा, भुमी किरलायता आनी फळां दीक जायनासतना फाटीं वचना, तशें म्हज्या तोंडांतल्यान आमचें हर एक उतर निर्फळ जावचें ना, निर्फळ जावचें ना. देखून सोम्याच्या उतरांचेर, सोम्याचेर विश्वासून जिवीत चलोवचो व्यक्ती खडपाचेर घर बांदता म्हणटा सांत पावलो आपल्या 7व्या अध्यायांत, अध्याय 20 आनी 4 तावन 20-8. सोम्याचेर विश्वास नास जायना. कसले कश्ट आणवार दी. हांवें आतां सांगलो तो तर नाटो, जर तर त्या वेळा त्याने कोणा कडेन एका याजका लागीं बसून आपणाचे कश्ट जर तर देवाच्या सेवाका लागीं सांगले तर तो ताका देवाची मजत पाटयतो आसलो. जर तर ताणेंच वचून देवा लागीं सरपडून देवा म्हाका ह्या कश्टांतलो संकश्टांतलो बाचाव कर म्हूण मागलो जाल्यार खंडी जावन पापसाहेब बेनेडिक्ट सांगता की देव मनशा खातीर रडता आनी मनशाच्या बाचावेक राखून रावता. देखून आमी सगळ्यांनी सांगचें देवान दोरी सोडल्या न्हय. पापसाहेब सांगता दोरयेच्या आनी एका कुशीक धरून त्या व्यक्तीच्या बाचावेक राखून रावता. देखून देव सोंसणेक, देव सोंसणेक, देव आमच्या जिवितांत अद्भुतां करूंक शकता. मोगाच्या बाबणां बेनिनो फकत ताचेर एक फकत ल्हानसो विश्वास. देखून तो सांगता तूं कित्याक दुबावलोय, कित्याक दुबावलोय. सांत पेद्रूक सांगले बरे उदकान बुडटा आसतना तूं कित्याक दुबावलोय. सोम्याचेर दिश्ट केदोळ पर्यंत आमची आसता, ताची दिश्ट आमचेर आसता. पूण आमची दिश्ट ताचे हातून मेकळी जाल्यार ताची दिश्ट सदांकाल आमचेर आसता. तुज्या दोळ्या मुखलो खंय बसूं सोम्या हांव गुडायेंत वचूं लिपोवन रावूं, पूण तुजी दिश्ट निरंतरी आसा, निरंतरी आसा. आमच्या जिवितांत सोम्याची दिश्ट फकत मोगाच्या बाबणान बेनिनो सदांकाल आसा. देखून आमी म्हणया तुजें बाळ हांव सोम्या तुजें बाळ. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी आसाय. यू आर विथ मी, यू आर विथ मी. म्हजे संगी आसाय कश्टांत दुखांत समस्यांत म्हजे संगी आसाय. साम तुजें बाळ, तुजें बाळ. पवित्र पुस्तक मोगाच्या बाबणान बेनिनो देवाच्या मोगाचें पत्र. पवित्र पुस्तकांत देव आपलें काळीज आमचे मुखार दवरता आनी म्हणटा तूं जावन आसाय म्हजो. तुजें नांव म्हज्या हाताचेर हांवें बरोवन दवरलां. उडासांत उरच्याक आमी बरोवचें केदाळे हातांत. लॉंग मोगाच्या बागोन तक्षण पळयले फुडले उडास येता. देखून नंबर आनी पुरा हातांत आमी थोडेपणी बरोवन दवरता तक्षण उडास येवं दी म्हणून. देव जर तर आमचें नांव ताच्या हातार बरयता जाल्यार आमी ताका कितल्या मोगाची आनी ताका कितल्या उगडासाची, ताका कितल्या लागशिली. देखून हो मोग सोमी आमकां संपूर्ण रितीन आमचे थंय वता. देखून ताका आमी अर्घां दिवया. आमची जबाब अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 अर्घां आनी होगळाप तुका ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमचे मोदें आमचे सोवें तुवें आसल्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप तुका ह्या सोम्या पवित्र जेजू. सक्रामेंतांत हांव तुजी दैवीक दिश्ट आमचेर तूं फांकयताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप तुका ह्या सोम्या पवित्र जेजू. सक्रामेंतांत तूं आमकां वेंगून आरावन धरताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफा तुजें देवपण आमचे थंय घालताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफा तुजो विश्वास आमचे थंय थीर करताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफात आमचे थंय आसलेले निराशा तूं काडून व्हरताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या सक्रामेंता जेजू. मरिफात आमच्या जिवितांतली सलवणी तूं नाश करताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप तुका आमच्या सोम्या पवित्र जेजू. सक्रामेंतांतल्या हाजीरपणा मरिफात आमचे थंय असलेले भेन तूं पयस करताय त्या खातीर. अर्घां आनी होगळाप ह्या तुका पवित्र सोम्या जेजू. सक्रामेंताच्या हातेराकाल आमचे थंय रावून आमकां तुजें सांगतपण
रावण दिताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप हांव तुका तुजे सुमया सांगाता जेजू सदांच आसतलो म्हणल्यार बरवशान तूं म्हाका भरताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप कष्ट तुका आकांत सुमया आमच्या जेजू जिवितांत दोस्त आसतना मोगाळा जेजू तूं आमकां सांगात दिताय आमचे कश्ट राखून व्हरताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका अर्गानी सुमया होगलाप जेजू तुका सोमया जेजू अर्गान तुका सुमया आमच्या कुटुंबांत विविध रितीचे ना समाधान दोस्त आसतना तूं आमचे संगता रावून परत्याक समाधान हाडून दिताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया आमच्या जेजू कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळां मरिफात कुटुंबाच्या संद्या मरिफात आमकां दूख बगूंक मेळटना तूं आमकां समाधान करताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया अर्गानी जेजू होगलाप तुका सोमया जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुमया आमच्या जेजू आत्म्याचें खाण जावन आमच्या जिविताचें देणें जावन आमच्या जिविताचो आसरो जावन तूं आमकां सदांच राखून व्हरताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया आमच्या जेजू जिविताचें कोटें आमचे बरोबर एक रक्षणाचें कोटें गावन जावन तूं आमकां राखून व्हरताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया आमच्या जेजू पैनांत तूं आमचो सांगात दिताय आनी आमकां बरवशाची यात्रिकां करताय त्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमया जेजू तुजें भाळ हांव सोमया हर एक दीस हर एक घडी म्हजे संगी आसाय तुजें बाळ सोमया तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या बरवशान सोमया उलो मारया तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक दीस हर एक घडी पूण करची सकल भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या सर्वां उबी रावया हर एक दीस हर एक घडी खूण करची सकल भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या आमच्या मदें पिडेस्तां आसात तांणी मुखार येवचें पिडेस्तां पासत विशेष मागणें आमी करतले हांव कुडीच्या पिडेन कोस्टोवच्या मोतीच्या पिडेन कोस्टोवच्या जर तर विशेष गरजां पासत कोणी म्हणे आयल्यान सक्रामेंता मुखार येवचें आनी तांचे पासत मागचें वाड दाखय तूं वाड सगळे सोमया वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या सोमया वाड दाखय वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावून वाड दाखय तूं वाड दाखय सोम्या हात उखल्या वयर राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या आमच्या कश्टाकान राख म्हाका राख सोमया म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक घडी हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका सोमया राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं आमचे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या गुण कर म्हाका सोमया गुण कर म्हाका सोमया हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून गुण म्हाका कर गुण म्हाका सोमया हालेलुया 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 हांगासर जमलेल्या सगळी पिडे सांग आज
आज वार्षिक पिढेसांचो दिवस आचरण करत असताना तुझी दैविक सकत गुण करची सकत जी सकत साहित्यांक गुण करूंक शकली ती सकत तुझ्या सगळी व्यक्तीक लागून बरे जावंक शकले तुझी सगळी पिढेसांचेर पडून गुण जाले विविधच्या देवसाराच्या सक्तेन भरलेल्या गुण करूंक शकली हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक आमी समर्पित आहोत मोगळा जेजू हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक तूं आपण गुण कर जशें कोडकारांक गुण केलें हारीगारांक गुण केलें थोंड्यांक गुण केलें कुरड्यांक दिश्ट दिली अस्कत्यांक सांबाळलें मोगळा जेजू हांगासर जमलेल्या सगळ्यांक तुज्या दैविक स्पर्शांक गुण कर जेजू गुण कर जेजू तांकां आपड जेजू तांची काळजां भर जेजू तांचे गायी थांबय जेजू तुज्या गायान तांकां नितळ कर जेजू हालेलुया 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 सोम्याक आमकां आमी समर्पित करया आमचो उजवो हात आमच्या काळजाचेर दवरया तो सोमी जशें जेरुजालेमाच्या रस्त्यार पाचार जाता आसतना ताची सावळी आमच्या जिविताचेर हात तांचेर पडच्याक राखून रावलो लोक त्या रुमडीच्या रोखात सोडलोलो तो जाकेव ताचे दिश्ट सोम्याचेर पडच्याक राखून रावलो ती स्त्री पातकान बुडलेली आपली दिश्ट सोम्याचेर घालता ताची काकुळट मागता आरीगाराक हांतुळना समेत देवेलेले व्यक्ती सोम्याची दीस त्या आरीगाराचेर पडोवन दी म्हूण राखतात त्या कुरडो बार्तिमेव सोम्याक उलो मारता 38 वर्सां जावन आमी आयकल्लो तो व्यक्ती तो गूण जावंक आशेता आमी गूण जाता त्या सोम्याच्या स्पर्शान आमी गूण जाता म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमकां आमी सोम्याक समर्पीत करया आनी समर्पणाचें मागणें करतना तुमच्या खोपालाचेर आमी मागता समर्पणाचें गीत गावचें आनी सोम्याक आमकां पवित्र ताच्या पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवचें तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आमचे घाय गूण करून दी आमची मतीचें टेन्शन पयस करून दी आमच्या कुटुंबांत दोसचे विविध रितीची वायट सत्यो त्यो पयस करून दी आमच्या भुरग्यां बाळांक दोसच्यो वायट सवयो देवसाराच्यो सांकळी तो तुटोवन उडोवन दी आमच्या कुटुंबांत जें कितें वायट संगती आसात त्यो देवसाराच्यो संगती तो पयस करून दी आमकां तो आपडोवन दी म्हूण मागया त्या पवित्र आत्म्याक देवाच्या आत्म्या आमचेर देवण ये देवाच्या सक्ते आमचेर देवण ये देवाच्या कुरपे झरी आमचेर देवण ये म्हूण मागया आनी आमकांच सोम्यातावन नितळ करच्याक गूण करच्याक आमी मागया सर्गीतां देवण ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवण ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र संवसारी पयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी बंदराक आमी पावस संवसारी पयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गीतां देवण ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गीतां देवण ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र मनीस असणाराक विसरता
Patka kalo kantoni serporta Deva teizo muni dieta Taka sasang jivit lapta Antas karnani amcha Sada sule Povijini diye shikar Sergitam devon ye Devikatmya amka pavitra Sergitam devon ye Devikatmya amka pavitra Sarantya Berlanka Patkaवर विकुडी झाल्या आमची काळजा मोना झाल्या अंधारू माया मोगान आमका जिये शिक मोवाळा येन आमका दयाळ आमका Jini Shanti Samadhanin Sergita Devon Ye Devikatmya Amka Pavitra Sergita Devon Ye Devikatmya Amka Pavitra Sosari poinaramcha Sergi vatin tu sere Sergi bandra kami pavasa Sosari poinaramcha Sergi vatin tu sere Sergi bandra kami pavasa Sergi ta devon ye Devikatmya Pavitra Sergitam devon ye Devikatmya Pavitra Srasnarak visarta Patka kalo kantoni serporta Deva denzo muni jieta Taka sasang jivit lapta Antas kanani amcha Sada sule सर्वामी धीमी गलियां Sergitam devon ye Devikatmya amka pavitra Sergitam devon ye Devikatmya amka pavitra Vedya Goda Sakramenta Sasanaman Kuruya Purviratya Rupamudra Novyariti Adarya Salva Vicha Askar
Sputak Verasani Stutisa Putri Maima Sesna Sesna Ikastalya Persita Tukadogan Jaspirita Samasami Navarta Amen. प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणे सफळ सदन आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. तुजे समोर आमची पिडा शिडा आमी दवरता. आमकां गूण कर, आमकां बरें कर म्हण आमी मागता. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. दिंबेर समीरविया सांजूदुता देवाच्या मानाक नवेनात आमी चलोवन वरया. Patron संसुता देवा आमची पासत विनंती कर. Patron संसुता देवा आमची पासत विनंती कर. Patron संसुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाव बहिणीनो सर्गी आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन सुदोसा देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजूदुता देवानी सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे बेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनमसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजो आमच्या भावार्था उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेवन जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुपाच्यो गरजो आनी यात्रे तुझ्या दैवी कुशळपणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा. आमीन. सांजूदुता देवाक विशेष मागणे. या संवसारीक जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या भगवंत जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो खेरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सर आमी एक घडी बर बसया. सभा जणांनी हांगासर थेस्तावान दिल्यान मोगाचें नांव वाचून सांगतना तांचे खातीर आमी मागया. तशेंच आमच्या काळजा मनांत आसली ते सभा सकड सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया. 12 जाणांक बरी भलायकी पाव जावच्या खातीर, एकल्याच्या घरच्या कामाक बरें जन मेळच्या खातीर, 6 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर,
एकल्याक अर्निया रिनाल सिस्ट दोन्ही किडनी आसचे गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगला. युट्रसांत फायब्रॉइड्स आसले गूण जावचे खातीर एकल्यान मागोवंक सांगला. 5 जाणांनी घरांत तांच्या शांती समाधान रास जावचे खातीर मागोवंक सांगला. दोगांच्या मतीक समाधान आसूंक आनी बेजाराय पयस जावचे खातीर एकल्याचे लंग कॅन्सर गूण जावचे खातीर दोगांक राग मोसोर आनी अहंकार पयस जावची कृपा मेळचे खातीर 8 जाणांक एग्जामान बरें मार्क्स घान पास जावची कृपा मेळचे खातीर एकल्याक बापाय पुतांचो संबंध बरो आसच्या खातीर दोगांक बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर एकल्याक घर भाड्याक दिवंक आनी बरें भाडें मेळचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक मेळचे खातीर एकल्याक 2 कुटुंबां मदें आसो मानसता पयस जावचे खातीर तेगांक बरी न्हीद पडचे खातीर 4 एलर्जी कोंकली शेळ गूण जावचे खातीर 6 जाणां पाठीची दूख आनी पेंकटाची दूख गूण जावचे खातीर एकल्याक आयर्लंडांत हायर स्टडीसांत बरें युनिवर्सिटी मेळचे खातीर 9 जाणांक रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर तेगांक जाग्याचे कोर्ट केजींत जीक मेळचे खातीर दोगांक पयन बऱ्यान जावचे आनी राखून व्हरचे खातीर एकल्याक ग्रीन कार्ड विजाक एप्रुवल मेळचे खातीर एकल्याचे जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें खांबाव जावचे खातीर 4 आमाल पिडेतावन सुडका मेळचे खातीर एकल्याक वायट चलीच्या मनशांत पयस रावचे कृपा मेळचे खातीर 22 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला. एकलो परगांवांत कामाच्या सोदनेर गेला ताका बरें खांबाव जावचे खातीर मागोवंक सांगला. एकल्या परगांवांत आसले एकल्याचे कोर्ट केस आनी ट्रॅव्हल बॅन तावन सुडका मेळोवंक आनी खंयचेय फायन पडनाशें मागोवंक विनंती केल्या. टिना म्हणलें भयण आमचे आज ताचो रिपोर्ट येवंक आमी गेले त्या दिसांनी मागले तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागोवंक सांगला. ही आमच्या भयणी खातीर आमी मागया. आमचो आनी एकलो भाव जेराल्ड पिंटो दुबय आसा कश्टांनी आसा दुखांनी आसा काल म्हाका फोन केल्लें मस्त रडलो हो तरणाटो ताका सकड त्या केजीन जावन सुडका मेळच्याक कसलेंच चडीत फायन पडनासतना सगळें शांत जावन ताका काम मेळचे खातीर ह्या तरणाट्या खातीर आमी मागया. क्रिस्टन दांतेत 7 वर्सांचो भुरगो बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. ह्या भुरग्या खातीर मागया. दुबयंत प्रत्येक जावन आसच्या आयविटा रोड्रिगस हिल्डा बिरेरा हिल्डा मेंडोन्सा शांती लोबो तशेंच आशा सिल्विया ह्या स्त्रियांक बरें काम फावो जावचे खातीर तांचें काम केलां एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे खातीर मागया. सिस्टर मेटिल्डा तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान सांजूद आमारी पात जेजूची मजत करपा मागया. हाचे सांगता आमची तेसावां मागणी आमच्या कालच्या मनांत आसली तेसावां सकड सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी मागया. आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुति तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू आज वडा पातनीनी बावडा तुझ्या पायांतळा या पवित्र थळार आसात. आज तुझ्याकडे मागतात या विविध तेसां मारी पात हरी एकल्याची तुझी मोगाची दिश घाल कणवळ दिश घाल तांकां बरी भलायकी बरेपण दी तांच्या कश्टा दुखान पाव तांणी आशिल्लें बरेपण ह्या पवित्र तळा तांकां लाभय तांची तेसावां तूं मानून घे तुजी मजत तुजी करपा वाळय तुजी पदवी महिमा तांच्या जिवितान परजळून दी. प्रत्येक जण हांगासर हांगातावन येताना सुख संतोष समाधानान बरेपणान वचो बऱ्या भलायकेन वचो तांकां भोवंक तांणी आशिल्लें सगळें बरेपण सोम्या जेजू सांजूद देवाच्या विनवणे मारी पा तांकां लाभय म्हण आज आमी तुजे लागीं विनंती करून मागता सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. सकड आमी दिवी घालया. म्हज्या मोतीर काळो कान म्हजो भावात दंडलो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. अशा संडल्या बरोबर सदिवचे खेरीतेने तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवातकी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. सांजूद उतात देव मारी पात ह्या पवित्र थाळार आमकां सुमयान लाभोवच्या सकड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया. एकल्याचे रोसाचे आनी काजराचे कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता. दोगांक परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. आनी एका आमच्या बाबाक विसा मेळिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र ताळा ताचे खातीर मागलें तो आज अर्गां दिता. एका कुटुंबाक बरेपण लाभल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां तांकां मेळिल्ल्या विशेश उपकारां खातीर अर्गां दितात. ह्या भावंडां संगी मेळून आमी धन्य देवान तांच्या आनी आमच्या जिवितान केल्ल्या सकड बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया.
हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजान. मोगाल भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवकांक पाव. आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांत जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचें प्रार्थने सर्गींच्या बापाईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष समाधान फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थने सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयता ती सत्यावान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थने मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत पावते काम नासतना कश्टांच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थने दयाळ बापा भावती जिनिये सांगाती मेळना नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरें जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे जाल्यार सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थने मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमारणी एकागुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी मारता आमी पदे सेवेची बाळकां या दुगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे कावचे दोळे आमचेर पडटी आनी आपदेशा उपरांत तुजे वयचे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ए दाळे मोगळे दुलबी अहंकारी मरिये बगेवन ती देवाचे मामोसो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावचोवच्या खातीर सोमयेचे नवी आमचो आधार ताणी रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोमिया बावर्त जाबू सुंदरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजून आनी माना भेद पयस करून एकामेका काळजात धांवन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सोबी सदांच तांचे सांगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवन दीन जो जियेत आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पांगो तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या शिसां उसवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पद वेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मावलो आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाच्यान सगळ्यां बसया. थोड्या सगळ्यांनी मिसाचें बलिदान आमी सुरवात करता. तरी करून कोणी फाटल्यान आसात जागो ना जाल्यार हांगासर मुखार बांकाली आसात मुखार जागो आसा कोणाक जागो ना जाल्यार मुखार येवचें हांगासर बसचें. ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक परत हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा येवकार मागता. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 10 वरार कुमसारांस सवाय 10 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रेकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजे भरचे बूक स्टॉलांत आसात.
डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रिक भुरग्या पिडे संबंधी ऑफिसान तुमकां मेळटा ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची कावन्सिलींग तशें दिता तुमच्या समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें हांगासर विशेश करून फोन करून तुमी येवयेत आमी तुमकां कदाळाय मेळटा पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळारच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना जाल्यार तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले कुमगार असली बरी कारी आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तीकान तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागतल्या आज हांगासर कॅम्ब्राल आरोग्य केंद्रांत हांव हांगासर नर्स आसात रगत तपासणी तशेंच BP तपासणी करतात कोणाकी जाय जाल्यार मिसा उपरांत मेळोवंक अवकाश आसा तशेंच म्हज्या दाव्या कुशीक आसा आश्रयाच्या बिल्डिंगान थंयसर होमिओपॅथीक मेडिसीन मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक आस्पत्रेची डाक्टरां नर्स आसात तसोय फायदो तुमी जोडयेत तशेंच रियेका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत 9:30 to 10:30 ए मिटींग अल्कोहोलिक एनोनिमस मिटींग आमी सुरू केलां जर तर तुमच्या कुटुंबांनी वा तुमी कोणी सोरोप येतात ह्या पिडेक वळख जाल्यार ह्या पिडेंत सुडका जाय जाल्यार हांगासर हरिएका मंगळारा जावच्या मिटिंगाक तुमी येया ताजे उपरांत मीस नोवें जावन जेवण जावन वचेत त्या देखून असो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां आज जेवण तयार केलां श्री सोडालिटीच्या संध्यांनी श्री संघटनाच्या संध्यांनी अध्यक्षिनी तशेंच सर उद्देदारांक संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार वाटयतां आतां आमी मिसाची सुरवात करता सकाळ आमी आयती जावया आनी हे मिसाचें बलिदान आज आमी देवाक अर्गान जावन भेटोवया दिसाचो संभ्रम आसो प्रिय देवाक सून गावचो आमचे ताणे वतुल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार पावून अर्गां दिवचो दिसाचो संभ्रम आसो प्रिय देवाक सून गावचो आमचे ताणे वतुल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार पावून अर्गां दिवचो एका मौनान कालत्या काळजा या जग पापा सवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटो करगा बलिदान दैवी पुत्रांची निसुपण करच्या दिसाचो संभ्रम आसो प्रिय देवाक सून गावचो आमचे ताणे वतुल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार पावून अर्गां दिवचो एक घडी बस सकाळ आमी बसया ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन हें बलिदान भेटयतात मार्गरेट वास बजपे विन्सेंट क्वार्टर्स पांबोर शेल्डन मिरांदा लान बुलवाडो आयरीन कोएल्लो पेरमोदे एनसिटा कोएल्लो पेरमोदे आशा साल्डाना निड्डोडी रीम आनी जीवन डिसोजा बळकुंजे मायकल हेलेन डिसोजा बळकुंजे अविनाश आनी स्वीटी कालत्तूर निर्मला सिक्वेरा किन्निगोळी पीटर वास बेळूर कॅरल वास बेळूर शरण पिंटो निरुडे जोसेफ कुटिनो लान बुलवाडो सूरज शर्लिन वीर डिसोजा किन्निगोळी केविन शालेट कुटिनो सांजूद वाडो रोनाल्ड डिसोजा जल्मदिसा संदर्भी सुरतगल अपोलिन फर्नांडीस सुरतगल अरुण जेनिफर साल्डाना आड्यार चौथ्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी प्रत्येक ते बसून मीस पेटयतात मेटिल्डा रेगो किरेम जीवन डिसोजा बेंगलोर अनुष डिमेल्लो बेंगलोर कुटमान देवदीन फादर फेलिक्स मोरसाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता मोंतू मोरस आनी कुटुंबाची किरेम देवदीन रुजाई फर्नांडीस हाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता एलिझाबेथ लोबो मुंबय देवदीन फ्रांसीस फर्नांडीसाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता एलिझाबेथ लोबो मुंबय देवदीन शांबा वाडो झोन हाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता एलिझाबेथ लोबो मुंबय पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसून मीस पेटयता जुलियाना कोटिनो ल्हान पुलवाडो ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना
आमची ते सवा मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थाळार आसा ह्या सर्व ते सवां खातीर मागया. मोगाचें आज देवाक हांव अर्गां जावन हें बलिदान भेटयता. 50 वर्सांचें जिवीत देवान म्हाका दिलां. आज म्हजो जल्मा दीस 50 वर्सां संपतात. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितना म्हजें सांगता तुमी मेळोन देवाक अर्गां दिवं, म्हजे खातीर मागो आनी हांव तुमचे खातीर सगळ्यां खातीर हांव मागतां. प्रत्येक जण आमचे सांगता एक याजक आसा मानदी बाप डेनिस डिसोजा, तासोय पोरवां सोनवारा 90 वर्सांचो बर्थडे. पद्रापा खातीर आमी मागया. तसो भाऊ हांगासर आसा व्हडलो भाऊ 92 वर्सांचो 93 वर्सां जातात. तशेंच बाप विल्सन आमच्या सांगात आसा मालगोडे याजक. तशेंच म्हजे आदले विगार बाप अँड्रू डिसोजा ओमजोर विगार आतां प्रस्तुत बाजाल पिरगजेचे विगार बाप विल्सन हांगासर आसा. बाप क्लेमेंट आमच्याच पिरगजेचो एसपीडी पाद्र्याप घर आपणाच्या आवयक पळयता घरा रावून. बाप विन्सन क्रास्ता उडपी DSC म्हजो सांगाती उडपींत थंयसर सेसो वा एज्युकेशन कमिशनाचो इन्चार्ज आनी जायती राटावळ आसा पाद्र्याबागी. बाप फ्रांसीस क्रास्ता म्हजो सांगाती आराधन सोलोन वेले लॉरेटो पिरगजेचो विगार. तशेंच बाप हॅरी डिसोजा मायनर सेमिनरी ग्लाडसम होम फॉर स्टुडंट थंयचो आत्मीक डिरेक्टर आनी आमचो बाप लिओ वेगस आमचे सांगता. ह्या सगळ्या सांगता मेळून हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयता. त्या देखून आमी एकामेका खातीर मागया. धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. सगळ्यां आमी उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्त जे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो देवान आमकां ताच्या सारक्याची स्वरुपाचें रचल्यान केद्या व्हरत्या मानान गौरवान देवान आमी रचल्या. त्या देखून आमचें काळीज मन सदांच त्या देवा थंय आसूंक जाय. देव आमचे तावन तें आशेता. आमच्या जिवितान पयलो जागो पयलो मान ताका दिवचो. ताचे उपादेश आमी पाळचे. ताच्या उपादेशा प्रकार आमी जियोवचें देव आमचे तावन आशेता. तर देवाक आमकां हर एकल्याक ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचे जावन वैभवान व्हडा मानान रचल्या खातीर देवाक आज आमी अर्गां दितना ताणें दिल्ले उपादेश पाळन सदांच त्या देवाक विश्वासी रावप. त्या देवाचो मोग करूं जायसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. सबारपोटी आमचें काळीज मन देवातावन पयस गेलां. देवाक आमी दुखयलां. देवाच्या विश्वासी मोगा विरोध आमी गेल्या. हांवूय गेला, तुमी गेल्या. आमच्या सक्कड उणेपणाचे अस्गदगायचे दूख धरया. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाने मागून नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ते बसून बगेन सदांच हांव गामरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजोदूत आद्या वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा प्रथमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचून दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी येता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. देवान म्हळें उदक प्राण्यांनी भरून आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबो आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतेले प्राणी रचले आनी सर जिन्साची पाकाट्याची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकान बरा आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदंड बरोव. सांज जाली सकाळ आयली आनी वो 5वो दीस. देवान म्हळें पृथ्वीचेर सर जिन्सांची प्राणी उत्पन्न जावं, जनवरां, जीवदाळी आनी रानवट म्हण जाती. देवान सर जिन्सांच्यो रानवट म्हण जाती, जनवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी रचुया. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनवरांचेर आनी सर रानवट म्हण जातीचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें ताका रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी तुमच्या हातीन हाडा. दर्याच्या मसल्याचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर म्हण जातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वी वयली सर बियां दितली झाडां आनी बियो आसलेली फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितलो. आनी सर रानवट म्हण जातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर चडटल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणींक, सर जिन्सांचे तण आनी झाडां खातीर झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली आनी वो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतलें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयताच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळे रचून जाता त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. ही आकाश आनी पृथ्वेच्या रचपाची कथा. देवाचे उतरये. देवाचे उपकार. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आख्खे प्रितमेचेर. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आख्खे प्रितमेचेर. तुझ्या हातांचो वावर म्हण असलेल्या अंतराळाक हांव दीस लायताना आनी एका मांडावळेन तेंकां सयलेली चंद्र नखेत्रां हांव देखताना. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची परवा करच्या. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे आख्खे प्रितमेचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयल्याय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय
आणि रचलो संसार ताच्या पांयां तळांत दवरला. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आगे प्रितमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आगे प्रितमेचे. मुझे काळीज देवा तुझे कुशेक खाल कर आणि उपकार करून तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हणल्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव जुदेव सगटी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत न्हाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळतात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात. कोपां, मोडक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. अशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो सहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमच्या विशांत प्रवाद करण म्हणलें. ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोंड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदरून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया, मोइजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण आवय बापायक आवयक वा बापायक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दी जाय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार दिवन दिवचें आसलें तें कोर्बान केलां, कोर्बान जालां म्हणल्यार देवाक काणीक जावन भेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळणायल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असले हेरी जायतें तुमी करनासात. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवीत रचला एका उद्देशा खातीर. जिवीत देवाच्या बऱ्यापणाचें प्रतिफलन. 50 वर्सांचें जिवीत फादर अनिल आल्फ्रेड डिसोजा.
याजक देवाच्या मोगाक साक्ष, देवाच्या जणवायेक आनी सेवेक तो साक्ष. हे आमी आयकलां. आमच्या जिविताची वर्सां एक नंबर, खाली एक संख्या मात्र. 50 वर्सां फादर अनिलाची एक ओन्ली नंबर, एक संख्या. आज लुर्द मायाच्या फेस्ता दिसा फेब्रुवारीची 11 तारीख फादर अनिल 50 वर्सां पयलें ओमजुरांत जल्म ताणें घेतलो. ताची मम्मी पप्पा आसात, एक भाव आनी एक भयण आसात. आज 50 वर्सां संपयतना फादर अनिल ताणें उपकारी मनान ताचें जिवीत फाटीं पळोवंक जाय. भवार्थान आतां म्हणल्यार वर्तमान प्रेजेंट जियोंक जाय. भरवशान बद्धतेन विथ कमिटमेंट मुखलें जिवीत जियोंक जाय. आयचो दीस एक sacred moment. It's a sacred moment to look back with gratitude, live the present with faith, and step into the future with a renewed commitment. आयचे पयलें वचप आमी आयकलें. आमच्या बायेन बोवापूर बायेन वाचलें, स्पश्ट रितीन वाचलें. उत्पत्ती पुस्तक 1 अध्याय वाक्य 20 तावन 2 अध्याय वाक्य 4 पर्यंत. हे सगळें पयलें वचप आमकां शिकयता देवान रचल्ल्या हर एका संगतींक एक उद्देश आसा, एक पर्पस आसा. देवान ताच्या सगळ्या जाणवायेन हें सगळें रचलें समतोलीत रितीन विथ हार्मनी. चडुणें करूं ना. खंय कान जाय थंय कान दिलें, खंय नाक दवरी जाय नाक अंगात दिलो. प्राणयांक, पक्षींक आनी काले रूख झाडां खंय चंद्र दवरी जाय, खंय सूर्य दवरी जाय, अशें व्हेरी विथ हार्मनी म्हणटात पळय, समतोलीत रितीन ताणें रचलें. आनी देव सांगता, उत्पत्ती पुस्तक आज वाचपान आमी आयकलें, अध्याय 1 वाक्य 31. देव सांगता भोव बरें दिसलें. बरें न्ही, भोव बरें, व्हेरी गुड. देवाक तें भोव बरें दिसलें. हर एक जिवी रूख झाडां नेकेत्रां हर एक संगतीक देवाचे योजनांत एक रोल आसा, एक काम आसा, एक पात्र आसा. फादर अनिल जिवीत देवाच्या, ताचें जिवीत देवाच्या दैवीक योजनांचो एक वांटो. ताचें जिवीत मात्र न्हय, आम्हा सर्वांचें हर एकल्यांचें जिवीत देवाच्या दैवीक योजनांचो एक वांटो. ह्या पयल्या वचपाचेर हांव थोड्यो संगती नियाळ करूंक आशेतां. पयलें, क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, a call to reflect his goodness. 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलें ताच्याच सारक्या आनी सुरपायन. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 म्हणटा देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचले. देवाच्या सारक्याचो म्हणल्यार आमी सगळीं देवाच्या सारक्याची. तशें म्हणल्यार ताचो मोग, ताची जाणवाय, ताची नीत आमी आमच्या मरिफात दाखोवंक आसा, हेरांक दाखोवंक आसा, प्रतिफलन करूंक आसा. फादर अनिलान ताच्या याजकी मिसावांत एक मार्गदर्शक, एक गवळी, एक शिक्षक जावन देवाकच, देवाच्या जणवायेक, देवाच्या त्या नितीक, देवाच्या कृपेक तो प्रतिफलन करत आयला. पवित्र सभेचो बापूय सेंट आयरेनियस, सांत इरेनेव सांगता
द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव्ह. केदळा मनीस पुर्तें जियेता देवाची महिमा तो परगट करता. देवाचे कुशे प्रकार जियेता तवळ तो देवाक महिमा दिता. फादर अनिल ताच्या जिवान, ताच्या कार्यान, ताच्या मिसावांत येदोळ पर्यंत 50 वर्सां देवाच्या कुशेक खाल जावन देवाची महिमा ताणें परगट केल्या. पवित्र सभेचो अनेकलो बापूय म्हणटा सा बाजील वर्तो, सेंट बेजिल द ग्रेट. तो म्हणटा ह्युमन लायफ इज प्रेशियस बिकॉज इट इज एन इमेज ऑफ गॉड एमंग अस. मनशाचें जिवीत भोव मोलादीक, ताका मोल बांदूंक साध्यत ना. कित्याक जिवीत देवाचें रोपणें आमचें जिवीत, आमचो जीवच देवाचें रोपणें आमच्या मदें. आदांक आनी येवेक रचनेचें जतन करूंक देवान नेमलें. तशें फादर अनिलाक आत्म्याची जतन करूंक नेमला. ताका सताक आनी पवित्रपणान ताच्या ताब्यान दिल्ल्या आत्म्यांक सताक आनी पवित्रपणाक व्हरूंक पावोवंक ताका मिसावन दिला. आयच्या ह्या पयल्या वचपात हांव न्हू अनेक विशय नियाळसो जाल्यार द 7th डे, अ कॉल टू रेस्ट अँड रिन्यूवल. 7व्या दिसा विशेव आनी नवसरणेन बरोवंक उलो. उत्पत्ती ग्रंथ 2:2 म्हणटा आनी 7व्या दिसा देवान आपलें हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. साबात केवल विशेव घेवंक मात्र न्हय, तो दीस देवान केल्ल्या कृत्यांचो उडास काडूंक, नियाळ करूंक, तशेंच मुखली तयाराय करूंक एक वेळ. फादर अनिलाची 50 वर्सां संपलीं म्हणटना जिविताच्या 7व्या दिसाक तो पावलो म्हूण घेवयात. 7व्या दिसाक तो पावलो. हो वेळ इतली वर्सां तो कसो रावलो नियाळूंक आनी नव्या हुरुपायान बरोवंक मुखलें जिवीत जियोंक. मोइजे 40 वर्सां, त्या 40 वर्सांच्या प्रायेर फाराव्याच्या त्या रावळ्या रातान भायर येता. आपल्या 80 वर्सांच्या प्रायेचेर इस्रायल परजेक स्वतंत्रायेक पावयता. तशें फादर अनिल डिसोजाची भोव बरीं वर्सां आनी भोव बरें मिसांव आणकी मुखार आसा. God renews his servants and strengthens them for greater tasks. तुम्ही हे बॅम्बू ट्री पळय लागी. बॅम्बू ट्री म्हणल्यार काले वशाचे न्ही, तेंकडी करतात पळय ते. एका हळ्ळेंत एका कृषिकान हो बॅम्बू ट्री लायलो आनी सदां उदक वतलें. 5 वर्सां म्हणसर थंय कांय घडोवंक वचना, तो वयर येवना. फॉर 5 years नथींग हॅपन. लोक हसलो, कित्याक तूं तुजो वेळ पाड करताय, हो रूख कांयच वाडाना. पूण तो कृषीक उदक वतून रावलो. 6व्या वर्सा हो बॅम्बू ट्री सडन वाडलो. 90 feet वाडलो. खाली 100 हप्त्यान 90 feet वाडलो खाली विदीन 6 weeks. 5 वर्सां खालें करनासलो हो ताची पाळां रोंबयतालो. पाळां रोंबोन आसलो कित्याक तो लंब जाता. वारें वादळ खालें जाल्यार कुडके जावन पडना, कित्याक ताची पाळां तितल्यात मुळां गेल्यान. फादर अनिलाचें याजकी जिवीत आनी ताच्या भावार्थाचीं पाळां 50 वर्सां ताणें बरीं रोंबयल्यां. ताचें हर एक मोगाचें काम, वावर, हर एक शर्माव, हर एक ताचो त्याग वगेन्स रावन पाळां रोंबोन आसली.
आतां 50 घटमुट त्या बॅम्बू ट्री बरी पवित्र सभे खातीर आनी आमच्या समुदाया खातीर तो उबो आसा. अनेक विशय नियाळाक कॉल टू कंटिन्यू द मिशन. मिसांव मुखार सूंक आपोणें. म्हजी 50 वर्सां जालीं, म्हजे केस इल्ले दवे जाले, इल्लें डायबिटीस, इल्लेशें BP, इल्लें तें पुरा येवंक सुरू जालें आनी हांव इल्लें स्लो करता म्हण नो. देवाचें काम 7व्या दिसाक रावोंक ना. आतांय तें आमचे मरिफात तें मुखारून आसा. फादर अनिला मुखांतरी तें मुखारून वचूंक आसा. इजायाचो ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 31 म्हणटा, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुटतले. तीं धांवतलीं पूण थकची नात. तीं चलतलीं पूण धमची नात. फादर अनिल अनेक हंताक मेट दवरता. देव ताका आपयता नव्या बळान ताचे मिसांव मुखार सोंग. ताचें 50 वर्सांचें जिवीत एक जिवी साक्ष. कित्याक देव कशें ताणें आपणयल्ल्यांक नव्यान सवरता, भेणता आनी संवसाराक उजवाड जावंक आपणे दिता. ताच्या ताणें आपयल्ल्यांक तो वगेत्त बसूंक सोडिना. आयचो वांचेल आमी आयकलो. रिती रिवाज्यो, नियम वय, संप्रदाय हें पुरा जायचें. पूण जेजू खंडन करता. तुमी नियम संप्रदाय ते हें म्हणून धरल्यात, पूण कितें देवाचे उपादेश पाळच्यान तुमी सलोवन पडल्यात. देवाची कुशी कली ती समजून घेवन जारी करूंक तुमी चलवल्यात म्हणून त्या फारिजांक शास्त्र्यांक खंडन करता. भायलें आचरण न्हय, जिवीत देवाच्या उपादेशांचेर बांदूंक आपयता. फादर अनिल आनी हांव संगाती. फादर फ्रांसीस आसा, फादर हॅरी आसा. सेमिनेरींत 11 वर्सां, याजक जावन सुमार आतां 21 इयर्स, म्हणल्यार 32 इयर्स. एकामेका आमी बरें वळखता. आमच्या बॅचांत आमी 11 जाणांक वळद मेळ्ळी. फादर अनिल आयच्या ह्या वांजेला बरीत तो ते संप्रदाय आचरण नियम थेंब्र न्हय. ताका ते सोडून देवाची कुशी मनशापणान जिवोवची. मनशापणाक अनेक प्रतिरूप, अनेक प्रतिफलन फादर अनिल. आमी कॉलेजींत आसतना हॉस्टेलांत आसल्या. आमी इल्ले खेळचे पिशे खेळोन सांजेर धांवचे ग्रावंडान आनी खेळचे. खेळोन 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 थोकोन फाटी येताना जोर भूक लागता. ल्हान भुरगीं पळय खेळोन आयिल्लीं घरा मम्मी कडेन तें दी हें दी वा कुजनांत खालें जाल्यार मेळ्ळें खातात न्ही तशेंच. आनी फादर अनिल आमच्या हॉस्टेलाच्या कंपाउंडाच्या सायडीन एक बरो पणसारो खाल्लो आनी ताणें ते जून जाल्ले पणस बरे बरे पळोवन खाण हॉस्टेलांत खाटयेच्या मुळार गुणयेन घाल बरें करून दवरचें आसलें. आनी आमी भितर रिक्तेर तो परमळाक करनातना ताणें सांगचें. ताणें पुरो ते थोड्या फाटी बरें करून कातरून शेडांक करून दवरतालो. तें आमी आयिल्ल्या फरा आमकां देवत्त मेळ्ळ्या बरी आनी तें वांचलें. इज ए मदरली फिगर. आवय बरी. ताणें सेमिनारींत तशें एक पटी हांव आनी तो आंबे काडटाले. आंबे मस्त जाल्यात. ते सामान मर्यादेन थंय काडिनातले. पुरा पिकोवन कुसोवन पुरा पडटाले सकयल. आनी एक दीस तो काडटालो तेंकडे घेवन अशें काडटालो आनी हांव कॅच करूंक लंबासान कॅच करूंक धरून धरून कॅच करून दवरचें. सकला पडल्यार पाड जातात. त्या दाडार नियम आसात. काडूंक ना तशें पुरा सेमिनारींत वेरी स्ट्रिक्ट नियम आसात. तें पुरो आसा. एकलो प्रोफेसर आमचो म्हज्या बरेंत लंबालो अशें जनालाक धरून कॉरिडोरांत पळयता. आमकां पळयता. ओ काडटा हांव धरून धरून दवरता. ओ काडटा हांव धरून धरून दवरता. म्हणल्यार पिकात घालूंक पुरो जून आंबे जायत गे. तो म्हणा लागलो आफ्टर रायपिंग दीज मँगोज यू मस्ट गिव मी एटलिस्ट 5 मँगोज म्हणा लागलो. व्हडलो ताळो तसो. ओके अनिल विन्सेंट म्हणा लागलो म्हाका. आनी ताका आमकां एक फुटी घाम सुटलो. काले आतां आमकां आपोवन कांय सेमिनारींत सस्पेंड करतात गे म्हणून. ताणें म्हणलें घालें पिकतेर म्हाका एक 4-5 आंबे हाडून दी. जायती दियात जायत गे म्हणून तशें.
तशें आमी बुकेन आयिल्ल्या वेळार अनिल आनी ताच्या सेवेच्या अवधेंत आमी पळयलां, जायतें पळयलां. प्रत्येक रितीन फिरगेच्यांनी वावर करतना दुबळ्या धाकट्यांचो विशेष हुस्को पिडेस्तांचो इज आउट ऑफ द बॉक्स म्हणटात पळय तशें तांची सेवा करूंक पाहिजे ताणें. आनी हांगा आज मलगडे ह्या जाका आयल्यात. फादर वाल्ली 92 years, फादर डेनिस 90 years, फादर विल्सन आनी जायते मलगडे आज ताका मानतात. कित्याक गी म्हणल्यार तांच्या जिवितान रिटायर्ड जावन त्या जुजेवाज होमांत त्या घरांत ते रावतात. तांकां एक दिवो जावन तांची जतन काण घेतलो. सुमार 8-10 वर्सां गार्डियन जावन सेवा दिल्लो फादर अनिल तांकां आतां हांगा आयल्या. मस्त जाणांक बरवस वचून नातल्या ह्या जाकांक जालें आमचें. आतां एक्टीव जावन आसतना 75 वर्सां म्हणसर आमकां काम करूंक आसा. मागीर आमी निवृत्त जावचें. कितलेशे जाण पाद्र्या भलायकी बरी आसना, विविध रितीची पिडा आनी तल्यांक सट्टांक तो एक बरवसाची ड्युटी जावन ताणें सेवा दिली. आज ते मोगान आयल्यात आनी कांय सांजेरी कांय येवंक पुरो कांय आनिल्ले पदऱ्याक. तशें तो ताचें जिवीतच सोम्याच्या मिसावांक सोमी कितें सांगता तशें ताणें झरयलां. मोगाळ भावानो भयणीनो कितलेंय उलोवन अशेंच फादर अनिला खातीर अनिलाच्या विशान वेळ जालो. आज आमी ह्या याजका खातीर मागया. कशें तुमकां कळीत आसा पोरण्या सोल्ल्यांत मेल्किजादेक आब्रामांक मेळ्ळो. आब्रामांक बेसांव दिलें ताणें. आब्रामान ताका काणी कर पिल्यो आनी तो नपयस जालो. पोरण्या सोल्ल्यांत आयकता हांव न्हय. फादर अनिली तशेंच त्या मेल्किजादेकाच्या वर्गाचो. तो कायलें करता मिसांव करता सोमयांचें आनी नपयस जाता. ताका तें नांव, ती वडवीक, तो मान, तो गौरव नाका. आज 50 वर्सां ह्या पुणशेतांत कितलो व्हडलो संभ्रम करीत आसलो. बट ही डीड नॉट वॉन्ट दॅट. ताका नांव नाका. सी ताचें खालतेपण, ताच्या काळजाचें उदारपण देखून आज आमी कालें करया. ह्या याजका खातीर आमी मागया. कालें म्हूण मागया. हिस विजडम ग्रोज डीपर. म्हणल्यार वाळा देगेन रोयलेल्या लुका बरी कीर्तन 1 वाक्य 13 तो सदांच 5वो जावन उरों दी. ताची जाणवाय आनी किचड गूण जावं दी. मागया आमी हिस फेथ रिमेन्स डीपर. मुखल्या दिसांनी कले म्हणून गोत्तना देवाचेर अखंड भावार्थ दवरल्या ताणें आणकी चड भावार्थ गुणायेन तो जियोंक सको म्हूण ह्या याजका खातीर मागया. आनी निमाणें हिस फ्युचर इयर्स बी इवन मोर फ्रुटफूल. मुखलीं ताचीं वर्सां आणकी चड फळां बरीं जावं दीत. हें जावं दी म्हजें आनी तुमचें मागणें हें आमच्या मोगाळ याजका पासत. संतोष बोरिताईच्या भोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता व्हरत्या मोगान तुका. स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. बलिदान बापा व्हरत्या मोगाचे आपणाचे जेजू खुर्सार भेटले. संभ्रम तवाज व्हड मोगा उगडास करूं क्रिस्ता बलिदान. संभ्रम तवाज व्हड मोगा उगडास करूं क्रिस्ता बलिदान. उबे रावया. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दे म्हणून मागान. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयस भाव सर्वेस्पर म्हणून दी. सर्वेस्परा बगेवन धर्मदूतान सांजूदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण बरगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. तीस सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां बेडयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकडे उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या सदाळबारां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवी पवी दरबाराचो सर्वेस्पो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंतेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मारां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच परी जवान जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराचें येरागान पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान Bavart sogun pargatoya Sumi Jesu melo Jesu jivan zala Jesu nowian yetolo Jesu nowian yetolo बापा जेजूच्या मोना स्वामी पुन्हा जोन पुन्हा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सोंड आणि सोडवण्याची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल सल्डान आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची आमच्या मोगाच्यांची खाकूत कर तांकां आणजी इश्ट कधी मेल्या सुमेस्त आमच्या परसळीत मुखार मळपळें फावो कर आम सुमेस्तांची दया कर मागता हांव खार मडये देवाच्या मेय संगाती भगवंत जूज हे सपती भगवंत धर्मदूता भगवंत जूज सदेव आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून आमकां बापा उलोवमान बापा लागीं मागोंक शिकयला तर त्या अपूर्वेच्या मागण्या मारिपात बापा लागीं सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षयता तशेंच आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दे सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सतरच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय कित्यार स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमदोतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिशकाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सुमयाची शांती एकामेकांक वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी सुमयान त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजांत व्हडा प्रेगान राखून आसा आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजांत व्हडा प्रेगान राखून आसा मुझे शिये तातो
आकाशात म्हणता तो किरिस्ताने सोना जेजू तुझ्या उतरा प्रकाश जीवच्या काशेता प्रार्थया बोमोगाळ बापा बघेव जोता देवाच्या सैतेवर मरणा बसून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आणि ताचे भशेन मारा पर्यंत तुझ्या मोगान आणि सेवेन आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी मोगाचेनो आज म्हजो जल्म दीस 50 वर्सां सोमतास ह्या वक्ता हांगासर येवन म्हजे खातीर मागिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं बाप विन्सेंट शर्मा हांवें सांगलें पूण तळारांव आसा जुबले व्हडल्यान घरी येता आसलो आनी आमच्या उपाध्यक्षिणेक वाड्या गवळी परिशदेक आनी सगळ्यांक तांकां म्हजो जल्मा दीस गद्दाळायन मीस आनी मिसा उपरांत हॉलान प्रोग्राम करूंक जाय आसलें पूण हांवें खंयचेंय नाका म्हणून हांव त्या देखून तांचे कडेन थोडे वेळ रागान उलयलां तांकां बेजाराय केलां त्या खातीर हांव बॉक्सांनी मागता कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजी जिणयेंत संभ्रम नाका तितलो तें म्हाका आशा ना आनी त्या देखून हांवें नाका म्हणलें पूण तांणी करिजेस म्हणून परतो परतो वत्ताय केल्ली पूण हांव आयकूना त्या देखून थोडे वेळ तांकां इल्लेशें बेजार जालां त्या खातीर बॉक्सांनी मागता त्या देखून तांकां पक्षीगेरेकारांनी करूं ना म्हूण चिंतचें नाका कोणी तांकां करूं मोन आसलें त्या देखून हांवें नाका म्हणलें तें उडासून दवरचें त्या देखून पक्षीगेरेच्या आमचे उपाध्यक्ष गवळी परिशदेचे कार्यदर्शी सकट गवळी परिशद सांद्यांक पेरगसकरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या बऱ्या मना खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हजे खातीर हांगा येवन मागला तुमची मागणी बसयल्या आनी त्या खातीर देव बरें करून आज देवाच्या उतार वचून देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्लो बाप विन्सेंट क्रास्ता म्हजो सांगाती तांचोय उपकार भोवता देव बरें करून म्हणटा भोव अपूर्बायन आराधन सुलोवन व्हेल्लें बाप फ्रांसीस क्रास्ता लॉरेटो पेरगोजीचो विगार म्हजो सांगाती ताचोय हांव उपकार भोवता तशेंच आमी आयकलें हांगासर मालगड येथे याजक आसात बाप वालेरियन डिसोजा 92 वर्सां प्राय तांचो भाऊ बाप डेनिस जो 90 वर्सां परवा सोनवारा तांचो जल्मा दीस संभ्रमता तांणी कदाळे मनशें आसलें तूं म्हज्या की 4 दीस ओड म्हणून दिसांनी ओड हांव प्रायन न्ही त्या देखून कदाळे म्हजे पांय ओडचे आसले आनी त्या देखून आज तांणी येता म्हूण सांगून ना म्हाका तांकां पळोवन तो संतोश जालो मोगान म्हजे हांगासर आयल्यात आनी एक बाप विल्सन हांव मालगड्या पाद्र्या हांव पळोवन आसतना केन्ना म्हाका खंय म्हणे भायर वचूंक आसलें कामान आसलें म्हजो जागो ते काण घेतले पाद्राबांक आस्पत्रे व्हरचें हाडचें आनी घराची कितें जबाबदारी आसली तांणी काण घेवची तांणी पळोवचें आसलें अजुनूय तें काम मंद आसून आसात हे तेगी आसाक म्हज्या मोगान हांगासर आयल्यात कालच्या दिसा सांजेर मलगडे दोगी आसाक हांगासर आयिल्ले त्या देखून तांचो हर एकल्याचो उपकार भोवता देव बरें करता म्हजे मोगाचे इश्ट आमचे आदले विगार तांच्या वेळार म्हाका ओमजुरांत ओर्द मेळिल्ली बाप एंड्रो डिसोजा प्रस्तुत बजाल पेरगेचे विगार ते हांगासर मोगान आयल्या काली सांजेर आयले पूण आज हांगासर आयल्या तांचोय हांव उपकार करता तांकां देव बरें करून म्हणटा तशेंच हांगासर आसचे बाप क्लेमेंट आमच्या पेरगेजीचे तांचोय उपकार भोवून तांकां देव बरें म्हणटा तशेंच म्हजो आनी एक सांगाती बाप हॅरी बिदरांत मस्त वर्सां मिसा वावर केल्लो आतां प्रस्तुत हांगासर कोडयाळान वावर दिवन आसा आमचे DSCचे याजक बाप मोगानाचे हांगासर आयल्या तांचोय उपकार भोवता उरल्या म्हज्या सांगात्यांक येवंक मोन आसलें कित्याक हांवें लास्ट निमाणे घडये सांगलें कित्याक म्हळ्यार मस्त आतां गर्बेज असो वेळ तांणी ऑलरेडी गर्बेज फिक्स केल्लीं आसात त्या देखून आज सांजेर म्हाका सांगात दिवंक येता म्हणून सांगलां त्या देखून तांचोय उपकार भोवता तशें हर एकल्याक तुमकां एकाच उतरान देव बरें तशेंच बाप लिओ वेगस म्हाका सांगात दिवन आसा म्हज्या मिसावान तांचोय उपकार भोवता आतां निमाणें आशिर्वाद जाल्लें निमाणें गीत जाल्या उपरांत आमी जेवणाक वयचें जेवणाच्या पयलें तुमचे कडेन एक उपकार एक घडी रावच्या खातीर कित्याक म्हळ्यार हांवें संभ्रम करिना म्हणल्या खातीर तांणी एक केक कट करचें म्हूण सांगलां त्या देखून कांय उरलें कांय ना एक हॅपी बर्थडे म्हणचे आनी एक केक कट करची मिनी हॉलांत थंय कट करचे कांय स्टेज आनी कांय ना खाली उबे रावल्ल्या कडेन कट करचे ताच्या उपरांत तक्षण जेवंक वेचें जेवण रेडी आसा त्या देखून जेवण आज स्त्री संघटनेच्यानी तयार केलां तांचोय उपकार भोवता तांकां देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जण मानेस्तीन शैला
एन डी सोजा तिच्या मुखेलपणाखाल स्त्री संघटनेच्या सान्निध्यात उपकार भोवता उबे रावया निमानो आशीर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाम आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सभे सदा आसो. वसोने याद क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सौम्य दिन वासुया तो बरो सौम्य दिन वासुया तो बरो सौम्य दिन वासुया तो बरो मोगा परमित सोकर तीन वाजतलो सौम्या सर्वै काळी वाटंतलो संसाकाळी तो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वा सोसकाळी सौम्य दिन वासुया तो बरो सौम्य दिन वासुया तो बरो सौम्य दिन वासुया तो बरो मोगा परमित सोकर